सर आज तुम्ही हाजर जमला कित्या खातीर आनी एक्झॅक्टली रिजन काल मुंबय एक एपिसोड जालो तातूंत दोतोराक तांणी मारहाण केलें. बायल आशिल्ली, बायल दोतोर म्हणजे रेसिडेंट डॉक्टर आशिल्ली, बायल आशिल्ली आनी ते डॉक्टरांक तांणी अक्षरशः तांकां खुबूच मारले सामकें. आनी थंय इतके लोक आशिल्ले पण तांणी तांकां कांय हेल्प करूंक ना. आनी आमी हाजेर खुबशे इशू आमी रेज केल्ले, IMAन सुद्दां रेज केल्लो आमी इशू की आमी दोतोरांक प्रोटेक्शन सारकें मेळचें म्हणून. स्पेशली गव्हर्मेंट सेक्टरान जे लोक डॉक्टर काम करतात तांकां प्रोटेक्शन खूब कमी आसता, सो तांकां मातशें प्रोटेक्शन दिवचें म्हणून. आनी तांणी सामकेंच म्हणजे खूबच आनी तोय कसो आहा, तो इज अ रिप्रेझेंटेटीव, ही इज अ लोकसभेचो पार्लमेंटाचो थंयचो लोकल MLA MP. तांणी असो आपलो लॉ आपल्या हातान घेवप आनी दोतोरा सारक्यांक मारप आनी तांकां काम करपाक हाडप. आनी फायनली तांणीच पळोवपाक जाय की खंय खंय फॅसिलिटी आसा त्यो फॅसिलिटी ना म्हणून तांणी धाडिल्ले फुडें प्रेग्नंट लेडी की बाबा तुमी फुडें व्हरता म्हणून. सो ह्या बारीकशा कामा खातीर तांणी तांकां मारहाण केली. आनी आमी वी आर जस्ट हॅविंग अ ब्लॅक रिबन ऑन दीस. आमची सॉलिडरिटी अगेन्स्ट अवर मेडिकल फ्रेटर्निटी आमी दाखयतात. आनी आमकां आयज पूर्ण गोंयांत सगळे दोतोर वील बी हॅविंग विथ अ ब्लॅक रिबन. तांणी अशी स्ट्रायक मागिल्लो महाराष्ट्रा हातून, पण तांणी तो विड्रॉ केला बिकॉज तांचे गव्हर्मेंटान बाकीच्यो सगळ्यो तांच्यो मागण्यो आशिल्ल्यो त्यो मान्य केल्या. पण इम्पॉर्टंट इज की द लॉ शूड बी फास्ट अँड क्वीक in apprehending these people and punishing them, because 2 वर्सां तरी तांकां भितर बसयले न्ही जाल्यारूच हे शिकतले. अदरवायज हे सगळे अशे ऑन बेल घेतले, फाल्यां भायर येतले आनी परत आपली कामां तशी सुरू करतली. सो द जस्टीस हॅज टू बी क्वीक अँड फास्ट, स्पेशली इन दीस टायप ऑफ एक्टिविटी जेन्ना आसता. सो तुमी कितें मेमोरंडम आमचे जे सरकार आसा गोवा गव्हर्मेंट त्यांच्या कडेन गोवा गव्हर्मेंटचो आमचो मेडिकेर एक्ट आसा ऑफ 2013 आमीच केल्लो तेन्ना एक्ट आमी विथ IMAन आमी. तातूंत दॅर इज अ गूड प्रोटेक्शन आसा. पण प्रॉब्लेम कशें प्रोटेक्शन नॉर्मली आतां मागीर जातकच सगळें, सो जावचें न्हय म्हणून एक अवेरनेस सगळ्या हातूंत भितर आनी कोणाक तरी शिक्षा जावपाक जाय. ती शिक्षा जाली आनी ती बरी तुमी स्प्रेड केली की मागीर लोकांक कळटलें की बाबा हे अशें करपाक जायना. आनी some lady has to speak. Come. Nobody wants to speak. आमचे आतां गोंयचे चडशे लोक मणिपाल हॉस्पिटलचे आमी एकठांय जाल्यात ते टू डू अ सायलंट प्रोटेस्ट. ही अशी डॉक्टरांचेर आदलेरी जाता आनी ही गेले 5 वर्सां पासून चालू आसा. अजून पर्यंत कांयच हाजेर एक्शन घेवना. तर आतां हे अशें इन्सिडंट जालो की इवन अ लेडी डॉक्टराक थापट मारले, तिजो फोन हातांतल्यान पडलो आनी इतली तरी वायट तरेन मारहाण केल्या की तांकां ग्रीवस इंजरी करून उडयली. आनी ही एक MPन केल्या फ्रॉम रुलींग पार्टी. तर दीस इज व्हेरी सिग्निफिकंट आनी वी हॅव टू टेक एन एक्शन ऑन इट म्हणून आमी सगळे जमा जाल्या. आनी हे सगळे गोंयची आमची मॅसेज आसा म्हणून ती तुमी फुडें पावया. थँक्यू. आनी प्रेसानूय हाका खूब प्रसिद्धी दिवंक जाय की अशे अटॅक जाता आनी हांकां बॅकींग पॉलिटिशियन पळय आसता तांचे आसता. आतां शेखर बाबान सांगलें ताका पनिशमेंट जालें, पूण तो जो पार्टीन आसा ताका ते पॉलिटिकल इंटरफियरन्स घेवन ताका पनिशमेंट जावचें ना. सो ताका हो पनिशमेंट जावंकूच जाय. हें तुमी लोकांक आनी ह्या बाबतींत तुमी प्रसिद्धी दिवंक जाय की हांकां पनिशमेंट जायना बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंटरफियरन्स. महाराष्ट्र में यहाँ ये तो 12:30 का टाइम दिया. कोण उलयता? तुमी उलयता? हे आमचे लॉयर. You finish the photograph and give a bite. सगळं अशी राहा. Yes. I'm Dr. Sophia Rodriguez. I'm a gynecologist by profession and I have also done LLB and medical law now.
the reason was to breach the two professions. And आमी डॉक्टर्स आसा पळय खूब वल्नरेबल पॉप्युलेशन. लॉयर्सांक केन्ना कोण मारना, पयला केन्ना मारलेलें. डॉक्टर्स व्हेरी सेन्सिटीव पॉप्युलेशन आसता आनी आमी कांय म्हणना. वी डोंट फायट फॉर आवर रायट्स बिकॉज वी आर टू बिजी ट्रिटींग ऑल ऑफ यू ऑल. एंड दिस इज द मेन reason why people don't act against doctors and not against lawyers. I'm not having a problem with the other profession, but I think it's time that doctors come out, not just saying in media and talks and everything, but through paperwork, through RTIs, through various other formalities and various other modules where we can actually fight in a silent way without even making noise. And that is what I believe, and we have to stand for our rights, because if we don't stand, it's come to this point where we have to come on the roads asking for justice, and that is not done because the caregivers, the life givers are not to be assaulted. ब्लॅक बँड दाखव मातशें. तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.